शेत जमनीचेर पयलींच सांडपाणी उदकाचो सिवेजीचो परिणाम जाल्लो आसा अशें सांगून बेलें वेळसांवच्या शेतकाऱ्यांनी आनी थळाव्यांनी सांकवाळेंतल्या प्रस्तावीत मेगा प्रकल्पाक खर विरोध उक्तायला। ह्या प्रकल्पाक लागून गांवच्या पर्यावरणाक आनी उदरनिर्वाहाक आनीक लुकसाण जातलें असोय भंय तांच्यांनी व्यक्त केला। प्रकल्पाक सांकवाळ पंचायतीन परवानगी दिवची न्हय तशेंच मान्यताय दिल्यार सामुहीक निशेध जावपाची शिटकावणी गांवकारांनी दिल्या। RDX खातीर वेळसांवच्यान प्रसाद नायक। आमगे शेतकार एसोसिएशन हांव एक एटर्नी आहा। शेतकारांक प्रॉब्लम जाता आमगे इतलो की उदक पयलीं आसून रावंक नासलो, उदक उरना नासलोलें, माया म्हयन्या सारकें सुकतालें। आतां माया म्हयना जून ना उदक सुकोना आमगेलें, शेतां उदक कंटिन्यू येयत रावता। जाय सोन आमगे उदका लागून चड त्रास जाता आमगे उदकाक। आनी उदक येसो उदक तें बोद न्हू वास मात तेसोलें आनी केन्ना येता हुंचे येता आमकां कांय कोणा एक्सेस येता पूण हुंचे येता तें कोणा ते कंटिन्यू येयत रावता आनी उदक रोखडें पडटा आमगे बांदलो उदक सुकत वयता। हे टायमार आमगे सुकत वचपाक चड जायत वयता। हांव मागोता ते कोडे ते मातशें आमगे उदका लागून मातशें आमकां कितें हेल्प करचें म्हणून। देविदास सत्तरकर आनी आमी शेता लागून आमची मिटींग पयलीं घेतलेली आनी तशेंच आतां वयर पयलें 25 जानेवारी 25 हांगा वाट बंद केल्ली आनी लोक चलोन वयताले। तेन्ना आमी फुडें सरोन पंचायती लेटर केलें आनी MLA लेटर केलें आनी MLAन मागीर TCP डिप्युटी कलेक्टरा मामदारा बीन आपोवन थंय तांकां आपयलें आनी ती वाट हें करून घेतली पोस्ट ऑफिसा कडेन जुवारी नगर। आतां हे आमी शेतकार इतलीं वर्सां शेत रोयता पूण आतां हिंगेलें उदक येवन येवन सारकें आमकां शेत रोवपाक मेळना आनी हेजे मुखार आतां शेत रोवपाची ना आनी उदक इतली डटी जाता की पांय घातल्यार पांयां फोड बीन येता, लोक वचपाकच सोदना शेतां। आमकां पयलीं बाजार नाशिल्लो, येवपा वचपा हीच वाट आशिल्ली। बात्यान घेवन वचपाचें, माथ्यान घेवन वास्कोसून बाजारांतल्यान हेच वाटेन आमी देंवतालीं। तर हे वाटेर आतां हे बिर्ला जाय सर हे जाय सर आमकां खूब प्रॉब्लम जाला। आतां प्रॉब्लम जालें म्हणल्यार कितें आमकां अशें कोण आसा तांकां गाडी ना तांकां कितें करतालीं, कोण गाडी आसा ते गाडयान वयतालीं आनी कोणा कडेन गाडी ना ती आमी चलोन वयतालीं। जाल्यार आतां आमकां सामको प्रॉब्लम जाला। आतां आमकां चलपाकय वाट ना आनी खंय येवपाकय वाट ना, कित्याक आमकां इतली त्रास जाता आतां आमकां येवपा वचपाक। जाल्यार हे आतां शेतांचो एक प्रॉब्लम, शेतांचो व्हडलो प्रॉब्लम। सगळीं शेतां आमची पाड जाल्या, सगळीं शेतां आमी रोयतालीं तितलीं शेतां आमची पाड हांगा जाता। कितें करपाचें आतां? गरीब आमी इतली गरीब, आमकां आमच्या एरियान असो व्हडलो लोक कोण ना, मोठो लोक कोण ना, सगळो गरीबूच काम करून शेतां पातां रोवनूच पोट भरपाचें आनी आमकां कांयच हांगा ऑप्शन ना। फॅक्टरी घातलेली पूण आमकां लागून फॅक्टरी घातलेली खंय? आमची पुर्वजां उपास करून जाणटी सगळीं मरोन गेलीं। फॅक्टरी म्हणजे आमकां आमच्या भुरग्यांक काम मेळटलें म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक आतां काम आसा? काम कोण करता? कोण पोट भरता आतां हांगा येवन? हेज पयलीं हांवें इन्स्पेक्शन केलां पूण एक्शन कांय जालें ना। तेंगे STP प्लांट उमिया चलता चलना तें आमकां कांय खबर ना। आनी आतां आमकां इन्फॉर्मेशन येयलें ते भाशेन आनी 400 फ्लॅट हें प्लॉटां एप्रुवल येयला सांकवाळ पंचायतींत आनी उणें 70 विलांचे। हे 70 विला विथ स्विमींग पूल आहाय। सो हेका उदक लागता कितून तें चोवपा जाय। हे 350 आनी प्लॉट जातकीर हो सकयल आमगे गांव वेलसांवचो तो उत्तो जाल्यार आमी चोवपा जायो। ते आतां एक उमिया प्रोजेक्टाचें आख्खो शेत आमगे बुडोवन काबार जालें। एक शेत रोवपा मेळना वेलसांव अशी कांट्यां पाली म्हणटाय तशी ते सायडीन ही सायडीन। सो मुखार आतां एक आटी आमगे रस्तो बंद केलो आहा तेणी आमगे हुरीसा भितर। आनी सेकेंडली झोर आहा थिंगा देरोड म्हणटाय ती, थिंगा कोणाच्यान चलोन देखून वचपा ते त्रास कोत्ताय मनशांक। ओके आतां कोण मुजी असो गेलो रोखोजी सरा असो गेलो जाल्यार तांकां ऑप्शन आहा वचपाक, पूण साद मनशाच्यान थिंगा वचोंक जायना। एक गोरवां आसलो हो 5 आनी वेलसांवचो तेका भितर सोडनाय त्या गोरवां सोदून देखून वचपा थिंगा। हे भायली येवन समज तर इतू आमकां हे त्रास कोत्तले आनी हेजे मुखार जेन्ना तेंगे ते 350 प्लॉट डिवेलप जातले आनी 60-70 विला जातले वीथ स्विमींग पूल, पयलीं सुवातेर आमकां बिल्ला आनी गांवांत 2 दिसांनी 1 दीस उदक मेळटा, इतू स्कॅसिटी आहा उदकाची। तेन्ना हांव एकू एप्रिशिएट जाता सांकवाळ पंचायताक तेमी तांकां लायसन्स दिवंक ना। तेंचो जो प्रेस्टेजान जो पयली फायल येयल्ली ती पास करपाक तेंचो प्रोजेक्ट आमची बोर्ड जातकूच इन्स्पेक्शन जातकूच तुमच्या माध्यमांतल्यान हो रिपोर्ट पावतकूच हेणी सांकवाळ पंचायतान तेंची फायल पेंडींग दवरली। आतां तेंची फायल पेंडींग दवरतकूच हे प्रेस्टेज बिफोर द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत केस घायली तेणी 8 तारखे 8/10/2025
की आमकां लायसन्स दिल ना म्हण आज पासून तांकां ते पयले फायली लायसन्स दिल ना हांव पंचायताक आनी ते पयली कमिटीक देबर कर म्हणटा कित्याक तेणी ताबडतोब एक्शन घेवन तांकां एप्रुवल दिवं ना. आतां जेन्ना हांव बाब मारेन आनी आमी उलयताले तेन्ना आमकां कोण येयलो आनी तेंच्यो 5 फायली येयले आनी ह्यो 5 फायल्यो तर पास केल्यो आमचें आख्खें बेल्लें काबार जातलें. आनी तुमकां लोकांक कळटलें ही फायल ही पयली येयलो ती फायलीचो पेंडींग आहा आनी आतां आनी 5 तेंच्यो पंचायतां येयलो हाय सांकवाडेच्या. आतां सांकवाडे पंचायतान सरपंच ना डिप्युटी सरपंच ना सो ताका लागून त्यो फायलो पेंडींग आहाय. पूण आमी आतां आयकिल्ले ते भाशेन की थिंगा एडमिनिस्ट्रेटर काडा आनी हो एडमिनिस्ट्रेटर म्हणपा सोदिता की विथीन 15 days पास फायल हॅज टू पास. आतां तेजो फायदो घेवपाक सोदता ही प्रेस्टेज फायदो घेवपाक सोदता पंचायत सरपंच आनी डिप्युटी सरपंच ना आमी गोवमेंटाकडच्यान ही फायल पास करपाक सोदता. तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी स्ट्रॉंग सांगूंक सोदताय BDO डायरेक्टर ऑफ पंचायताक आनी जो कोण एपॉयंट केलो हा एडमिनिस्ट्रेटर ताका की हो लोक आख्खो लोक तुमच्या पंचायतायेन बसतलो जो तुमी तर तांकां फायल ह्यो पास केल्यो